आमकां खूब जाणांक दिसता की ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पेशली द गर्ल्स लेडीज जेंकां आमी फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज किंवा डिफरंट स्टेट्स हांगासर हाडटा आनी स्पेशली आमच्या स्टेटींत तरी फॉर द प्रस्टिट्युशन्स आनी बॅगींग हाच्याच खातीर वापरता काय कितें. पण आमी एकदां ह्या गोश्टीचेर लक्षांत घेयना की आमच्यातलेच गोवन जेंकां फॉरेन कंट्रीजान व्हरतात आनी जेंकां खऱ्या अर्थात तांचेंय बी ह्युमन ट्रॅफिकिंगूच जाता. अशे कितलेशेच गोंयचे भुरगे आपल्याक बरो जॉब आनी सांगता आसतना थंय तुका 1 लाख सॅलरी मेळटली. हांगासर ते बारीकसो जॉब करपा खातीर पळयना थंय 1 लाख सॅलरी मेळटली म्हणून ताच्या बरोबर ताका बळी पडटा आनी ते फॉरेनाक वता आनी त्रासांनी पडटा. अशे कितलेशेच लोक पडलेले आहा. दॅट ऑल्सो कम्स अंडर द ह्युमन ट्रॅफिकिंग. म्हाका दिसता आमचे गोंयकार अवेर जावपाची गरज आसा आनी स्पेशली ज्यो एडवर्टायजमेंट येता ताजेर आमचे पुलीस फोर्स सेन्सिटायज जावपाची गरज आसा. म्हणजे कंप्लेन येवची म्हणजे वी डोंट वांट टू वेट टील द कंप्लेन कम्स. दर वर्सा हो जर फ्रॉड तुमी काडून पळयलो विच इन क्रोड्स ऑफ रुपीज. गोंयांत खूब बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसात, खूब मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमी जर म्हाका दिसता म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचे स्किल्ड आनी अपस्किलिंग करपाचें काम जर गोंयांत सुरवात केलें जाल्यार गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी आसा तितकी ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत ना.